बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या बाबानो भयणीनो कीर्तन 118 8व्या वळींत देवाचे उतर सांगता मनशाचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. सर्वेस्पराक शरण आयल्यार खरेंच बरें जावन आसा म्हूण आमी वळखून घेवया आनी बाप सक्रामेंता सोम्याक आमचो आसरो आधार जावन आमी स्विकार करया. गावन गीत तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको यल 11 पान संको 161 पेज 161 यल 11. Hanga hawasa
सोम्या तूं म्हजो गवळी, तूंच म्हजो बुजोनदार, तूंच म्हजो आसरो आनी आधार, तूं म्हजो देव. तुजें आराधन करून तुज्या पवित्र सन्निधानांत तुजी स्तुती गावन तुका हांव हरसिता, तुजी महिमा गाथा. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोदता, सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हरका तुका सोम्या, उगडाप तुका सोम्या, सुरी तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाच्या भावनो भयणीनो, कीर्तन 140 ह्या कीर्तनाची उतरां आमी नियाळ करया. 13व्या वळींत हांव न्हू ह्या कीर्तना देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगाळ. सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी आनी आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगाळ. आनी कशें तो विश्वासी आनी मोगाळ म्हणून मुखल्या वळींत कीर्तनकार आमकां विवरसून सांगता. तो म्हणटा, पडतेल्यांक सर्वेस्पर आधार दिता, भागोवन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. आनी ह्या खातीर समेस्तांचे दोळे बरवशान तुजेर लायिल्ले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार जेवून खावंक दिवन पोसताय. तुजो हात तूं उक्तो करताय आनी सगळ्या प्राण्यांची आशा तूं भागयताय. आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर नितीवंत आनी आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या समेस्तांक, काळजांत थावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आपणाक भियोवन चलतेल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता.
तांची बोब आयकता आनी तांकां निबारता. सरस्पोर सदांच आमचे ते नित्यवंतू दयाळ मोगाळ विश्वासी जावन आसा म्हणून किर्तनकार आमकां सांगता. आनी तेंचे देवाचे विश्वासीपण ताची दयाळाय ताचो मोग आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी दिसभर अनुभव करता. सबार कश्ट आमचे आयिल्ल्या वेळार पिडा आशिल्ल्या वेळार अनवर आमचेर आयिल्ल्या वेळार सोम्यान आमकां ताच्या हातान उखोवन धरला. ताचो आदार आमकां भरपूर तरान दिला. त्या सोम्याची आमी सदांच स्तुती गावंक फावो. कितल्या बानपासतावन ताणें आमकां सुटोवन ताच्या महिमे खातीर जिवचे भाग फाव केला. ते आज वळखून घेवया ह्या बोपू सक्रामेंता मुखार आनी सोम्याची स्तुती गावन ताका आमी हरसून ताची महिमा आमी गावया या हिंदी गायना मुखांतरे. पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है, शैतान की जाल से यीशु ने हमें बचाया है. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा और मुक्ति शापों से यीशु के नाम से. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 30 आणि 8, पान संको 120 आणि 9, पेज 129, आई 38. बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से. तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. सोम्यान आमकां शांती दिला, सोम्यान आमकां मोक्षाने दिला, सोम्यान आमकां हर एका बदपासतान सुटका दिल्या. त्या सोम्याक आमी हरसून वखाणया, ताका दिवया, ताची महिमा आमी गावया. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से. तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. तुम्ही आमचे संगत असताना आम्ही कंच्या कसं येऊचे ना
बळान आमकां आसुरोन व्हरता, ताज्या कृपेन आमकां भरता, ताज्या महिमे खातीर जियोवचे भाग तो आमकां फोव करता. त्या समयाक आमी अर्घां दिवं, ताका हरसिया, ताका वाखाणया. साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से. अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है. शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से. तो गाओ मोगाच्या भावना भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत 11 अध्याय आमी काडलो जाल्यार थंयसर 3 फावटी आमकां स्वामी सांगता, हांव परत्यान येतलो, हांव बेगीनच येतलो म्हणून. आमी आद्वेंताच्या ह्या काळार आसाव आनी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जावचो वो अपूर्व वेळ जावन आसा. आनी ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो, उगडापणाचो ग्रंथ आमी काडलो जाल्यार 22वो अवस्वर 11 अध्याय तो जावन आसा पवित्र पुस्तकांत. थंयसर 7व्या वळींत, 12व्या वळींत आनी 20व्या वळींत 3 फावटी हे उतर आमकां आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा. 7व्या वळींत स्वामी म्हणटा, उगडास दवर, हांव बेगीनच येतलो. उगडास दवर, हांव बेगीनच येतलो. सभारपोटी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो उगडास आमी विसरता. कितें गरजेची संगत उडास दवरची आसली ती आमी विसरून वेता. हांगासर आमकां उडासा हाडटा, हांव बेगीनच येतलो. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक वर्सा आमी क्रिस्त येण्याचो काळ संभ्रमचो असो अर्थ तो जावन आसा. नाजाल्यार बेगीनच आमी विसरून वेता की एक दीस स्वामी येवचो आसा. ताणें बसयल्ल्या प्रमाणे तो परत येतलो, ताचे दुसरे येणे खंडीत जातलेंच म्हणलें आमी विसरून सोडूंक साध्य आसा. आनी ह्या खातीर आमकां स्वामी परत सांगता, उगडास दवर, हांव बेगीनच येतलो. 12वी वळ आमी वाचली जाल्यार थंयसर तो आमकां तो येता आसतना कितें करूंक येता या कितें दिवंक आमकां येता म्हणून आमकां उगडापे करता. तो म्हणटा, पळय हांव बेगीनच येतलो आनी येताना हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे फावो आसलेलें इनाम हाडटलो. पळय आमकां न्हू वर्त्या बुजोवणेचे भरवशाची उतरां आमकां ही जावन आसात. स्वामी म्हणटा, हांव येता आसतना हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे फावो आसलेलें इनाम हाडटलो. म्हणजे सभारपुडी आमी चिंतचे आसा,
दुसरे येणे सोम्याचे म्हळ्यार ताणें नीत करूंक येवचें म्हणून नीत करूंक ताणें येवचें सगळ्या संवसाराची नीत तो करूंक येतलो म्हूण पयस पुस्तक आमकां सांगता. पूण म्हाका भाव भयणीनो नीत करूंक येता म्हणच्या केसर तो आमकां इनाम दिवंक येतलो म्हूण हांगासर सांगलेलें आसा. इनाम हाडून तो येतलो. सोम्या खातीर आमी इच्छीत आसतना सोमी आमकां वर्ते इनाम हाडून येता म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां स्वस्थ सांगता. एक 13 वेळे मोस्टे जाला ते म्हणटा हांवूच आल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमानो आरंभ आनी अंत. पयलो आनी निमानो आरंभ अंत जावन आसता तो परत येतलो इनाम हाडून हांव येतलो म्हणून आमकां सांगता. आनी उपरांत 20व्या वळींत आमी वाचलें जाल्यार थंयसर ह्या संगतीची रुजवात दितलो म्हणटा खरेंच हांव बेगीनच येता. खरेंच हांव बेगीनच येता. पण म्हाका न्हू खरेंच म्हणून शब्द उपयोग केला म्हळ्यार दमून थंयसर सांगलां की एक बेस्टेंस दिल्ली पासवणी न्ही खचीत जावन आसा 100% सत जावन आसा की तो बेगीनच येतलो. आनी उपरांत पौल सांगता आमेन ये सोम्या जेजू. ताच्या येण्याक ये सोम्या जेजू म्हणून तयार आमी सदांच जावंक आसा म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तर म्हाका भाव भयणीनो ह्या अद्वंताच्या क्रिस्तियानाच्या काळार आमी सोम्याचे ते येणे सदांच केदार येता म्हणून आमकां तें कळीत ना. तर सदांच आमी त्या येण्याक तयार रावूंक आमकां उलो दिल्लो जावन आसा. सोम्याचे येणे आमच्या जिवितांत आमकां इनाम हाडटा बेसांवां हाडटा कृपा देणी आमकां लाभयता म्हणलें सत आमी वळखून घेवया. आनी सोम्याक आमी ह्या वेळी उलो मारून सांगया हे सोम्या म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेंत म्हज्या तूं ये. म्हाका तुज्या गोपान तूं लिपय मोगान तुज्या पटलून तूं म्हाका धर म्हणून सोम्याक आमी ह्या वेळी उलो मारया. Moja Jesu, mogal Jesu, cinien moja, beginst tu ye, maka tuja, gopantli मोगान तुझ्या पोटलून तू धर मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. सोम्या सबातराच्या कश्टा दुखान पिडे शिरेन वायटान संपलोन वळवळून आसा. तूं म्हज्या जिणयेंत येता आसतना सोम्या तूंच म्हजो आसरो जाताय आदार जाताय. तुका म्हजे दायज जावन स्विकार करता सोम्या. कश्टान दुखान पिडे शिरेन वायटान संपलोन वळवळता प्रितेन जिणे
तुस मौजेदा सरगी देने मोजा जेजू मोगाळ जेजू जेनियन मोजा वेगीस तू ये म्हाका तुज्या कोपांतली पळ मोगान तुज्या पोटलून तुंद सोम्याक आम्ही त्याच्या मोगान आमकां पटलो दर म्हणून मारता आसतना त्या दिसाची सर आमची तेसावा आमच्यो गरजो आमच्या काळजाचे सरत्रेक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आज जल्मा दिवसाच्या नगरच्या सर आमच्या भाव भयणी बसोत आमी सोम्याक अर्घां दिवया. तांच्या बसोत प्रत्येक तरान मागया. आज जल्मा दिवस आचरण करता 6व्या वर्सा जल्मा दिवस ऑलेन डिसोजा मुंबय टाउन 20 आनी 6 वर्सा जल्मा दिवस आचारसंहिता क्लेटन मॉनिस USA टाउन. आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पठयता देवाची विस्तार आशिर्वादा सांचेर आमी मागता. सभा जाण हांगासर आमकां अर्घां दिवंक सांगला तांकां लाभल्या सर बरेपणा बसोत बरें काम मेळ्ळ्या बसोत अर्घां दितात बऱ्या भलायके बसोत अर्घां दितात तशेंच पयन बरें जाल्ल्या बसोत अर्घां दितात. आज प्रत्येक जावन अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा. सेफ डिलिव्हरी बसोत ज्योती सल्डाना पक्षीगेरे टाउन सायमन आनी डॉटी डिसोजा पलिमार तांच्या कुटुंबांत लाभल्या सर बरेपणा बसोत. निबिया अलखागनाम कुवेत टाउन नाभिबा अलखान नाम कुवेत टाउन अर्घां दितात लाभल्या सर कृपे देण्या बसोत. कुंडलगिरी टाउन अर्घां दिता रोनाल्ड फर्नांडीस. खावला अलसागर ताका लाभल्या बरेपणा बसोत अर्घां दिता. वामंजूर टाउन अर्घां पठयता पावलीन अंजलीन लोबो. तशेंच सर बेसांव बसोत कुटुंबान मेळ्ळ्या अर्घां दिता बजपे टाउन झांसी सिक्वेरा. हांचे सवे आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बऱ्यापणा उडास करून सोम्याक आमी अर्घां पटोवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची ते सभा कितें आसा ती सोम्या मुखार आमी दवरया. पिडे शिरीन आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. विशेषराच्या कश्टा दुकान आसलेल्या सोम्याक समोर आमी दवरून तांचे बसत मागया. आज हांगासर आमकां प्रत्येक जण मागोवंक सांगला. तिने संगाती म्हणच्या बसत रोशन मेनेझस तशेंच शिकपांत यशस्वी जावच्या बसत आज मागणी जाता रिवॉल्ड फर्नांडीस कुंटल नगर. जे सवे आमकां कोणें मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसात तांचो उडास करून तांचे बसत मागया. हांगासर देवीक लुथर मंदिरांत आदवेंताची स्पेशल रितीर कर्ण आसा सर आमच्या भाव भयणीच्या त्या बसत आमी मागया. तशेंच येवच्या मुखल्या हप्त्यांनी हांगासर जावच्या हर एका रितीरेन भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणींनी सोम्या थंय नवे जिवीत जोडूंक सोम्याचो आदार तांचे बसत मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या सर अंतरल्या भाव भयणीक सोम्या समोर आमी दवरया. आज प्रत्येक जण आमी उडास करता. देवादीन युनिस डिसोजा नाक्रे. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. देवादीन पावलीन डिसोजा 11वा म्हयन्याचो उडास आनी देवादीन रेनिटा रेबेल्लो 6व्या म्हयन्याचो उडास कुर्ला वेस्ट टाउन. देवादीन सिसिलिया डिसोजा नेरुलू. देवादीन थॉमस मस्करेनस मिरा रोडू ताच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक आज बसत आमी मागता आमी. आज देवादीन इग्नेशियस मार्टिन लोबो बेंगलोर टाउन. देवादीन हेनरी विक्टर सल्डाना पक्षीगेरे टाउन. देवादीन एनी डिसोजा बारकोरू. देवादीन जेराल्ड आनी सरिता डिसोजा बद्यारे. देवादीन अल्फोन्स डेनिस.
Pereira Padile, देवादीन Valerian Lobo Eyadi, तसेच कुटुंबात अंतरला सुडास कडून आज मागणेस आता देवादीन फिलोमिना डिकुन्ना पिदमाले आणि देवादीन आणि मागणेस आता कुटुंबातला अंतरला बसवत रेजिना पिंटो केपीटी मंगळूर आमच्या बाबूनी सवय आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबात अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या सोम्याक आमी भेटोवन दिवन ससनसो विशेव तांकां आमी मागया ससनसो विशेव दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन सरल्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशेव घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशीर्वाद आमी आतां स्वीकार करया देवी गाना बुकांत गीत नंबर ये 21 527 पेज नंबर 27 संतोषन उल्लासन गीता गायन तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली भेटूंक जमल्या सोम्या परता काकुताम चेर प्राता अर्गा पाटयता आधार लालेता शांती तुझी मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एलिझाबेथीन जुवांक गर्भेस्त जाल्ल्या 6व्या म्हयन्या उपरांत जेजू जल्माची बरी खबर मरियेक मेळ्ळी तिची कबलात मेळटस देवदूत तिचे सरशिलो गेलो तिका सांगचें आसलें आनी धैर्य दिवचें आसलें सर्व काम देवदूतान केलें अशें देवान मोरयेक विस्तार थरान आपल्या सडवणेच्या योजनांत मेतेर केलें मोरयेन दिल्ल्या उतरांक कल्तिमान गेल्ल्या देवान आमच्या ताच्या सडवणेच्या योजनांत मोरयेक भागीदार केलें मोरयेन सांगलें तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं अरी एक उतर तिणें तिच्या काळजांत दवरन तिच्या जिणयेंत रुता केलें आनी तें देवाचें उतर आज आमी आयकता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां आयकूंक मेळटा कशें आमच्या जिणयेंत आमी मोरयेन दिल्ल्या कबलाते प्रमाणे देवाच्या उतराक आमी कबलात दिवन आमी आमच्या जिणयेंत देवाचें उतर रुता करता गे म्हणल्यार आमी पळोवन घेवया आनी खंयच्या रितीनी आमी देवातावन पयस गेल्या तर बोगसणें मागून सर्व सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगेव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची खाकळोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता
Somia kakutka, somia kakutka. प्रार्थूया. ससनाच्या देवा, जेदना सडवणेचो संदेश दिवन तुझ्या दुताक निष्कळंक अंकारेशी तुवें धाडलोय, तेदना तिणें तुज्या उसारूंक नजो जाल्ल्या शब्दाक आपल्या कुशव्यांत घेवन सांबाळलो आनी पवित्रात्म्याच्या उजवाडान बरोवन देवाचे बिडार ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुझ्या कुशेक सदांच कल्ती जावंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान हाहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग, ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण हाहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेदना इजायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्यानो चीत दिवन ऐका, तुमी मनशांक सतयली तें तुमकां पावलें ना, म्हूण आतां तुमी म्हज्या देवाक सतोवंक सोदतात. देखून सर्वेस्पर तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून नांव दवरतली. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडोवंक मेळात? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तें योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवंदरा देवाची कृपा तो झडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन मेळोवंक आशेतात. तुजें मुखामोळ पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. दाविदाचे सावये, ससण्याक राज्याचे दरवाटे तूं उक्ते करताय. काळोखाच्या बंदेन जियेतल्यांक सुटका दिवंक तुर्तान ये. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. 6व्या महिन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक आंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंकवारीचे नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी अनमान कसलो जावीत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हडतो जातलो
आनी परमोन्नत सो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसान सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक बागेवोन देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरियेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जल्म दीस म्हणटा आसतना आमकां मोगाचो दीस जावंक पावता. अशी एक आवय आपल्या पुताचो जल्म दीस आचरण करूंक मुखार येता. ती त्या शहरांत आशिल्ल्या सर्व जाणांक एक बरी खबर दिवंक मुखार सरता. 12 वर्सां उपरांत तिका एक पूत मेळ्ळो आनी असो जल्मा दीस 12 रितीनीतीने करीचे म्हूण चिंतलें. आनी वो जल्मा दीस करूंक तिणें 12 वस्तूय वट्टू केल्यो. आपणाचें घर अदीक तरान तिणें सुरुंगार आयलें आनी बरे बरे डेकोरेशन्स तिणें हाडून घाले, बरे लायटिंग्स केलें आनी सगळे सवलत्यो तिणें थंय वदाकसून दिल्यो आनी तें घर अपुरबायेन सुरुंगार आयलें. अशेंच आयिल्ल्या जणांक रियेकल्याक बरें जेवण दी जाय म्हणून शहराच्या उत्तीम केटरर्सांक तिणें आपोवणें दिलें आनी अपुरबायेचें जेवणूय तिणें तयार केलें. तो दीस आयलो आनी 12 VIP आनी 12 जण तिजे इश्ट मंत्र त्या दिसा तिच्या घरा आयले आनी तिणें तयार केल्लें तें घर पळोवन सगळ्यांक अजाप जालें. तिच्या पुताचो पयलो जल्मा दीस. 12 जण आयल्या उपरांत ती मुखार येवन सांगता, सगळें तयार आसा, तुमी येवन खाया पियेया, हो जल्मा दीस बऱ्या तरान तुमी सेलेब्रेट करा म्हणटा. अशें आयिल्लो लोक मुखार येता आनी खाता पियेता आनी तो जल्मा दीस आचरण करूंक मुखार सरता. पुरो खावन पिवन जाल्या उपरांत एकलो मानेस्त येवन तिचे लागीं विचारता, आमी तुज्या पुताचे जल्मा दीस आचरण करूंक म्हणून हांगा आयिल्ल्या. हांगा मुखार इतली बरी केक तुवें सुरुंगारान दवरल्याय, पूण ती खात्रूंक ना. लोक येवन खावन पिवन फाटीं वचोंक लागलो. ही केक केदाळा खात्रूंक गे म्हणून तिजे लागीं विचारल्या वेळार ती ताका जाप दिवन सांगता, म्हजो पूत भितर कुडांत आसा. एखाद्या वेळा हांवें ताका भायर सोडलो जाल्यार तुमच्या प्लेटींत तो आत घालतो आसलो. इतलें बरें डेकोरेशन केलां तें पुरो वोडन सकयल घालतो आसलो. अशें 12 निबांत दिता आनी म्हणटा ताका भितर रुमांत मस्त वस्तू हांवें खेळोंक दिल्यात आनी तो त्या रुमांत खेळटा. तुमी वसा खाया आनी तुमचें एन्जॉयमेंट करा म्हणटा. मोगाळ भाव भयणीनो, ही जावंक पुरो एक ल्हानशी काणी आमच्या जिवितांत ही आमकां लागू जाता. आमी थोड्या दिसा उपरांत
जेजूचें जनन आचरण करूंक मुखार सरता हांव. जावंक पुरो ह्या दिसांनी आमी सबार मेथेर जावन आसांव. आमचें घर नितळ करूंक, घर सुरंग रावंक आनी सबार रितीची तयाराय करूंक. पूण आज ह्या काणये मुखांतर आमकां एक संदेश मेळटा. आमी जेजूक आमच्या मदें दवरतांगी ह्या ताका कुडांत, ह्या इगर्जेंत, ह्या खंयच्याय जाग्यांनी बोंद दवरता हांव. आमी एकादा वेळा जेजूचें जनन आमच्या काळजांत आमी सेलेब्रेट करीत जय तर जाल्यार आमी आमच्या जेजूक आमच्या काळजाचें घर अपुरबायेन तयार करूंक जाय. कशें मरयेन देवदूताच्या त्या संदेशाक खलतीमान घालो. एका उतरांक तिणें मान दिलें. देवाच्या सोडवण्याच्या योजनांत तिणें भागीदार आपणाकच केलें आनी उतरांनी, कन्यांनी, नट्यांनी, एका रितींनी आपणाकच तिणें सोडवण दिली. जेजूक तिच्या जिवितांत घेवन सोडवणेच्या योजनांत ती भागीदार जाली. आमी आमच्या जेजूक आमच्या जिवितांत कशें घेजय म्हणल्यार आमकां पळोवंक जाय. ताका आमी अपुरबायाची तयाराय करूंक जाय. आमचें काळीज तयार करूंक जाय. आमचें दिसपट्टें जिवीत आमी तयाराय करूंक जाय. तेन्ना मात्र आमकां त्या क्रिसमस जेजूच्या जल्माचें परब आमी अपुरबायेन सेलेब्रेट करूंक मुखार सरता हांव. मोरयेन दिल्ल्या त्या उतरांक खलतीमान घालें. तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें थंय जावं. तिणें तिच्या काळजांत सोडवण पळयली. पवित्रत्म्याचे वयर अभिषेक तिचे वयर तिणें पळयलो. देवान तिका सोडवणेच्या योजनांत भागीदार केलें आनी ती पयली व्यक्ती ताच्या सोडवणेच्या योजनांत भागीदार जावंक मुखार सरली. आमच्या जिवितांत आमकांय सोडवण जाय. आमकांय ताच्या उतरा प्रमाणें चलोवंक आमकां सकत जाय. पवित्रत्म्याचो अभिषेक जाय. केदाळ आमी देवाच्या उतराक कल्तीमान घालून मुखार सरता त्या दाळा देव आमकां सकत दिता. देव आमकां ताच्या सोडवणेच्या जिवितांत मुखार सरोंक आमकां धैर्य दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, मुखार सरया आमी जेजूचें जनन आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत अपुरबायेन समरोवंक आनी आमचें जिवीत मरये परी सोडवणेचें जावच्या खातीर ताचे लागीं आमी मागया. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगान तुज्या धन्या. तरी एकत्रेक म्हजो हांवा पेटोवन दिता, सर्वोस मुझें तुका मोगान समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मनता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी आख्या पळय सेवेच्या अदबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. बाबार्थान आनी बरवशान आमी आशेतांव तें ससनाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळो. हो उपकार आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचें उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं हो कायदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी ससनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हाचे वरवीं थीर दवरून
आतां आमी आशेतांव ते तुवें बसयल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगोंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर दरबारा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Povit, povit, povit darbara som serves por tu. Sargani som sarvarla tuja vaibhava. Usagi tu kajal, usagi tu kajal. Usagi tuka jai 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 jai. Usagi tuka jai. Sarve sporace navi yeta taka jai. Usagi tuka jai 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 jai. Usagi tuka jai. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडूनी देणी पवित्र कर्म आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतली पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Babartaso good purgatoria. Sumya Jesu ami hobundo kata. Ani he kasinte piyeta. Title potintu vaibhavan Yesu. Ami tujhe maran pargata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतां आनी हो जिवीत असवूंडो आनी सर्वांची खाल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेजतां. तुजें पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतां. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सुखदास का आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या घोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगांत वाढाय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजें परजळीत मुखार मोडपळूंक फावो कर. आमा समेस संशिदाय कर मागतां हांव कुवार मरी देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदूता आनी सर कळी तुका मानवल्यान विशेष करून सार नोळम सुगडणार जोसेफ रेनार मेर्सेस वरचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सर्वोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया घेवन ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटाय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ. तूं जियेतान राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सुबय आसूं. तुमचे सुबय आसूं. माया मोगोसून एक वर्स गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कुडे जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये बेगी ये आमच्या पिडारा, राव सदांच आमच्या काळजांत. उजवाड संवसारांत दिवो काळोखांत, सोलोन आमकां परतून तुजे सावळे. तुजे कान सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. प्रार्थुया. प्रितेच्या बापा, सर्गींच्या कणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ, आनी तुज्या सर्गींच्या जेवणाची गोडसाण सागतस ती खरी सवस्थकाय बगोवंक फावो. या आमी मागतां जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बेता बेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. बेता बेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. तूंच म्हजी दादोसकार,